नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार सगळ्यांक बरी सकाळ आवडेत आणि हांव दीप्ती काकोडकर आवाज गोंयचो बुलेटिनाक सुरवात करतात सविस्तर खबरां पयलीं पळोवच्यो मुखेल खबरो। आयटी प्रकल्प स्थलांतरीत केल्या उपरांत आता 70 मेळावलेची जमीन परत घेवपा खातीर सरकारान यत्न केल्यात सुरू। ही जमीन परत घेवपाचो सरकारान घेतला निर्णय। दिव्यांग विद्यार्थ्यांक गरजेच्यो सुविधा उपलब्ध करून दिवपा खातीर राज्यातल्या 800 शाळांक मेळटले डिसेबिलिटी एक्सेस। ह्या खातीर 9 कोटी रुपयांचो निधी जाला मंजूर, ह्या माहिती। आजकाल कांय जाणांनी घरात कोंकणी उलोवप केला बंद। मूळ गोंयकारांची वळख फक्त भास आनी संस्कृतायेंतल्यान उरपाक शकता तिगून, सांगता मुख्यमंत्री सावंत। पोरणे गोंयांतल्या 14 दायज विशींचे बायलॉज मांडटले संसदेत। केंद्रान दिल्या उच्च न्यायालयाक म्हायती। संरक्षीत स्मारकां खातीर बायलॉज आसात निमण्या पावण्यार, मेळ्ळा म्हायती। गोंयांत खासगी विद्यापीठां स्थापन जाल्ल्यान गोंयकार विद्यार्थी तितल्या राज्यांतूच उच्च शिक्षण घेवपाक प्राधान्य, म्हणटा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत। आनी पक्षाच्या विस्ताराची येवजण सध्या केल्या स्थगीत। आमी काँग्रेसीक करपाक सोदिना डिस्टर्ब। तांच्या खंयच्याच मतदारसंघात आमी करिनात प्रवेश, सांगता आमदार विजय सरदेसाय। आता खबरो विस्तारान। आयआयटी प्रकल्पा खातीर 70च्या मेळावली वाठारांतली 10 लाख चौखण मीटर जमीन आयआयटी गोवाच्या सुवाधीन केल्ली। आता सुमार 5 वर्सांनी हो प्रकल्प दुसरे कडेन स्थलांतरीत करपाच्या निर्णयाक लागून सरकारान ही जमीन परत घेवपाचो निर्णय घेतला। मेळावलीतली प्रस्तावित सुवात रद्द करपाचो निर्णय सरकारान ह्यान पयलीं घेतिल्लो, मात ही जमीन अजूनय आयआयटी गोवाच्या ताब्यांत आशिल्ल्याचे सरकाराच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडल्यान कळून आयला। ही जमीन परत घेवपा खातीर सरकारान यत्न सुरू केल्यात, देखून जमीन परत घेवपाच्या प्रक्रियेक कांय वेळ लागतलो अशें कळटा। दिव्यांग विद्यार्थ्यां खातीर शिक्षणीक संस्था चड सुलभ करपाचे आदी केंद्र राज्य सरकारान महत्वाचे पावल उबारला। राज्यातल्यो सुमार 800 शाळा, 5 सरकारी महाविद्यालयां आणि 11 आयआयटी दिव्यांगां खातीर गरजेच्यो सुविधा उपलब्ध करून दिवपा खातीर कामां हातांत घेतल्या। ह्या खातीर 9 कोटी रुपयांचो निधी मंजूर जाला। पयल्या टप्प्यात 235 शाळांनी काम सुरू जातले, तशेंच उत्तर आनी दक्षिण गोंयांतल्या 24 भौशीक इमारतींत बऱ्यो सुविधा दिवपा खातीर प्रक्रिया सुरू जाल्ल्याचें कळटा। लोकांनी आपली भास जाणून घेवपाक जाय आनी ती शिकपाक जाय। कांय जाणांनी घरांत कोंकणी उलोवप बंद केला। मूळ गोंयकारांची वळख फक्त भास आनी संस्कृतायेंतल्यान तिगून उरपाक शकता, अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत सांगता। शणै गोंयबाबांच्या 149वे जयंती उत्सवा निमतान आयोजीत केल्ल्या कार्यावळीत मुख्यमंत्री उलयतालो। राज्यात कांय जाणांनी घरात कोंकणी उलोवप बंद केला। लोकांनी आपली भास जाणून घेवन ती शिकपाक जाय, अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत सांगता। आपूण कोणाकूच दोश दिना, पूण फाटल्या 60 वर्सांचो इतिहास पळयल्यार गोंयांत जायत्यो नोकऱ्यो गोंयकारांक मेळ्ळ्यो नात, देखून गोंयकारांचेर अन्याय जालो। हाकाच लागून आतां सरकारान कर्मचारी निवड आयोगाचे भरती प्रक्रियेत कोंकणी सक्तीची केल्या, अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें। भास उरली जाल्यार मनीस उरतलो आनी मनीस उरली जाल्यार संस्कृताय उरतली, ना जाल्यार ती संस्कृताय बी नश्ट जातली। म्हणून भास उरप ही काळाची गरज आसा। म्हज्या स्टाफ सिलेक्शनान जर कोंकणी सक्ती नासली, फाटल्या 60 वर्सांचो इतिहास काडून पळयात, म्हणजे कितले लोक, हांव कोणाक दोश दिना, कितले लोक हे अदर स्टेटींतले भरती जाल्या ते तुमकां कळटले। ते कशें भरती जाल्या तेतून हांव वचना। मागीर तो गोंयकारांचेर, म्हज्या मूळ गोंयकारांचेर अन्याय न्हय तर मागीर मूळ गोंयकार जो हांगासर जेचे पूर्वज स्वतंत्र लढ्यात जेंच्यांनी भाग घेतलो तांचेर तो अन्याय नाशिल्लो। गोंयची अस्मिताय दवरपा खातीर
ज्यांच्यांनी म्हणजे आमी म्हणटा की ओपिनियन पोल जालो म्हणजे भास दवरपा खातीर राज्य घडोवपा खातीर तांच्यांनी केल्ले डेडिकेशन्स हाज्या खातीर तेंचेर अन्याय जावचो ना तर म्हणून तर म्हणजे बरेच जाण म्हणटात की हय जर कोणाक कोंकणी शिकपाचीच ना फाल्यां सकाळी ताका फॉरेन कंट्रीनूच वचूंक जाय ताका फॉरेन लँग्वेजीस नो डावट म्हणजे लँग्वेज शिकण्याच्या बद्दल केन्नाच दुमत ना म्हजें तर म्हणणें आसा की भुरग्यांनी चडांत चड लँग्वेजी शिकच्यो पण मुळावी आपली भास शिकप हें गरजेचें आसा आनी थंय जर ती सक्ती जावं नासली जाल्यार जे आयज काल कोंकणी घरांत उलयतात तेय बंद जाल्या निदान केन्ना तरी आपल्याक मातसो गव्हर्मेंट जॉबान वचूंक जाय म्हणून ती शिकना जाल्यार उलयतात तरी हांवें म्हटलें की थोड्यांच्या घरांनी आजकाल कोंकणी उलोवपाची बंद जाल्ली आसा म्हणजे कोंकणी म्हणजे वाचपाची तर सोडून दियात बरोवपाची सोडून दियात उलोवपाची बंद जाल्ली आसा आमी मूळ गोंयकार म्हणून तर आमची वळख दवरतले आसत जाल्यार आमी म्हणटा आमच्या भाशेंतल्यानूच ती उरूं शकता आमच्या संस्कृतायेंतल्यानूच उरूं शकता शिक्षकांनी फकत गुण मेळोवपा खातीर कोंकणी शिकोवची न्हय तर विद्यार्थ्यां मदीं ह्या विशयाची आवड निर्माण जावपाक जाय अशा तरेन हो विशय शिकोवपाक जाय अशें मुख्यमंत्री सांगता आयकात कोंकणी सब्जेक्ट शिकपाक जाय म्हणून शिकूं नाकात शिकपाक जाय टिचरीनय बी तो फक्त मार्क पडूंक जाय म्हणून शिकोवं नाकात तो सब्जेक्ट किंवा तो विशय हो तांकां आवडचो ताज्या बद्दल तेंची म्हणजे आमी म्हणटा क्युरियोसिटी वाडची हे मेळून जर आमी तुमी शिकयलो तुमी कसो शिकयता हाजेर डिपेंड आसा म्हणजे आयजूय बी खुबशे टीचर तांच्या लक्षांत कित्याक उरतात तर त्याची शिकोवपाची स्टायल आनी तांच्या मदीं क्रिएट करपाची क्युरियोसिटी ह्यो दोन गजाली जर आमी सारक्यो ताका खूब बऱ्या पद्दतीन आनी थोडेशे ताका आमी म्हणटा की आउट ऑफ द बॉक्स गिन्यान दिवपाचो जर प्रयत्न केलो जाल्यार नक्कीच स्टुडंट्सूय तुमकां याद दवरतले कोंकणीचें गिन्यान जर खूब बऱ्या पद्दतीन घेवपाक शकले कारण कोंकणी आज 8व्या वळेरींत गेल्या कोंकणी आयज गुगलांत पावल्या कोंकणी आयज जगाच्या फाटीचेर आसा आमी जर तें खूब बऱ्या पद्दतीन तर आमी शिकले आनी कोंकणीतलें ज्ञान एकदा जर तुमचें क्लियर जालें जाल्यार तुमी खूब फुडें वेगवेगळ्यो भाशाय ह्यो खूब बऱ्या पद्दतीन शिकपाक शकतले. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. पोरणे गोंयांतली 14 दायस्थां संरक्षीत करपा खातीर बायलॉज संसदेत मांडटले अशी माहिती केंद्रान उच्च न्यायालयाक दिल्या. संरक्षीत स्मारकां खातीर बायलॉज निमाण्या पावण्यार आसात. ह्या मसुद्याक नॅशनल मॉन्युमेंट्स ऑथॉरिटीन मान्यताय दिल्या अशी माहिती केंद्र सरकारान उच्च न्यायालयाक दिल्या. ह्या क्षेत्रात आतां मेरेन दिल्ल्या सगळ्या परवानग्यांची वळेरी 6 जुलय मेरेन सादर करपाचे निर्देश न्यायालयान चीफ टावन प्लॅनराक दिल्या. ह्या प्रकरणाची फुडली सुनावणी 7 जुलयाक जातली अशी माहिती मेळ्ळ्या. गोंया भायर उच्च शिक्षण घेवपी विद्यार्थ्यांक चड करून घरची याद अर्थीक अडचणी पारंपारीक गोंयच्या जेवणाची ओड आसता. देखून आतां गोंयांत खासगी विद्यापीठां स्थापन जाल्ल्यान जायते विद्यार्थी गोंयांतूच उच्च शिक्षण घेवपाक प्राधान्य दितले अशें मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी नदरेक हाडले. ते पारोल युनिव्हर्सिटीच्या ग्रँड ओरिएंटेशन कार्यावळींत उलयताले. म्हाका दिसता जर पारूल युनिव्हर्सिटी सुरू जावंक नाशिल्ली जाल्यार तुमच्या पैकी जेंच्यांनी आज पारूल युनिव्हर्सिटींत एडमिशन घेतलां ताच्या पैकी अर्दे सुद्दां भुरगे हे गोंय सोडून भायर वचपाक सहसा तयार जायना. हय काय ना? गोंयांत युनिव्हर्सिटी आयली म्हणून मना पासून एडमिशन घेवपाक गोंयांत रावपाक सगळ्या जाणांक आवडटा काय ना? आवडटा जाल्यार देठा ताळयो मारा मरे. ज्या वेळार प्रायवेट युनिव्हर्सिटी सुरू करपाचो विशय आयलो बरेचशे फावटी बऱ्याच जाणांनी विरोधूय केलो. वाय प्रायवेट युनिव्हर्सिटी वेन देर इज गोवा युनिव्हर्सिटी इज देर होय विशय आशिल्लो. आनी गोवा युनिव्हर्सिटीच्या अंडर आमच्या कडेन इतक्यो सगळ्यो कॉलेजीस आसा मागीर प्रायवेट युनिव्हर्सिटीज कित्याक जायी हाजेर डिस्कशन्स जाले. प्रायवेट युनिव्हर्सिटी बिल हांवें असेंब्लींतल्यान पास केलें तेन्नाय बी बऱ्याच जाणांनी ताका विरोध केलो. आनी तें एक्सप्लेनेशन दिता आसतना हांवें ऑलवेज म्हणजे ऑन द फ्लोर ऑफ द हावज आय हॅव एक्सप्लेन वाय प्रायवेट युनिव्हर्सिटी इज रिक्वायर्ड. कारण जो पर्यंत
ॲडव्हान्समेंट, इनोव्हेशन, टेक्निकल रिसर्च हे जर नवीन नवीन स्टडी करिक्युलम्स हे गोंयांत येवपाची गरज आसा. and this is only possible through the private university. Otherwise, गोंयांतलो म्हणजे in directorate of the higher education, which traditional education we takes with the granting aid colleges with the government and affiliated to the Goa university colleges. हे routine educations हाज्या व्यतिरिक्त आमी नवीन कितें तरी आमकां शिकपाक जाय आनी बरे कॅम्पसीस गोंयांत तयार जावपाक जाय. आम्ही आमच्या पक्षाच्या विस्ताराची येवजण सध्या स्थगीत केल्या. म्हयनो सोंपले उपरांत ताचेर विचार करतले. आमी काँग्रेसीक डिस्टर्ब करपाक सोदिनात. आमी तांच्या खंयच्याच मतदारसंघात प्रवेश करिना अशें गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय सांगता. मजगतीं सांग्या पालिकेचो नगरसेवक मिशू डिकोस्टा 27 जुनाक गोवा फॉरवर्ड पक्षात सामील जातलो अशेंय विजय सांगता. आयकाय. आमी जे आमचो एक्सपेन्शन प्लॅन आसा तो सगळो आमी असो ठप्प दवरलो. जे आमचे उमेदवार जावपाचे खातीर हे आमी सगळे हो म्हयनो सोंपून जातकच आमी विचार करता. त्या दिसा फादर आल्बानान कितें सांगलें, ताणें सांगलें की पासियन्स घेयात, उगीच ताकतिकेन कितें करनाका. आमी काँग्रेसीक डिस्टर्ब करून सोदना. आमी काँग्रेसीचे खंयच्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीन वचून फुडर करपाचो आमचे मनान ना. ते करूंक लागले आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन. ते कितें म्हणटात की 40 मतदारसंघात आमी स्ट्रॉंग जातात. सो ह्या बोवाळान ते आमकां डिस्टर्ब करतात, पूण आमी तांकां डिस्टर्ब करचे ना. आमी म्हयनो सोंपोवपाचो रावल्या. म्हयनो सोंपतकर आमी एक कंप्लीट आढावे घेतले, म्हणल्यार एनालायज करतले आमी कशें फुडें वचप आनी तेन्ना आमी तुका डिक्लेअर करता कोण जॉयन जातलो, केन्ना जातलो आनी खंय जातलो. नुस्तेमारी व्यवसायाक संबंधित आशिल्ल्या नुस्तेमारी बोटीची नोंदणी रद्द करपाच्या प्रस्तावित कारवायेचेर दक्षिण गोंय जिल्हो काँग्रेसीन हरकत घेतल्या. संबंधित बोटीच्या दन्याक कसलीच कल्पना दिनासतना कारवाय सुरू केल्ल्याचो दावो करीत संबंधित दन्यान नुस्तेमारी खात्याकडेन औपचारीक हरकत अर्ज सादर केला. आज जो भ्रष्ट जुमला पार्टी जी पडे आहा बीजेपी गोंय चलयता ती आज आमच्या गोंयकारां मात्र कोण चिंतना. आख्खे गोंयकार रस्त्यार येतात, आंदोलन करतात, तरी आसतना हे कितें उपाय सोल्युशन काडपाक सोदना आनी आख्या गोंयकारांक काबार करपाक सोदतात. आयज तुमकां खबर आहा आख्खे गोंयभर लँड ग्रॅबिंग चल्लें आहा. ह्यो दोमड्यो लाखांनी स्क्वेअर मिटर हे भायले लोकांक विकताय आनीक हे भायले लोक हे लोदाल कोण उखानी आनी कोण शार्मा वार्मा सगळे येवन आयज आमगेले गोंय काबार करून सारके आतां दोंगर आनी झाडां आनी सगळी इकॉलॉजी आख्खी हालोवन उडयल्या. सो आयज कितें जालो हांव एकूच तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव लोकांक सांगपाक सोदितां की आयज हे पळय व्हडले व्हडले मोठे प्रोजेक्ट आसाय. 300 फ्लॅटां 400 फ्लॅटां असले प्रोजेक्ट येताय. हे आख्खे गांव आमचे सारके सादारण मनशाचे एक फ्लॅट घेवपाक जायनाय. ही फ्लॅटां 1-1 करोडाचे 2-2 करोडाची फ्लॅटां ही आमच्या गोंयकारांक घेवपाक शकनाय. हे आख्खे जमनी काबार मागीर दुसरे लोक हिंगा हाड आयज एक दीस येतलो गोंयकार कोण म्हणटा उरपाना. गोंयकार काबार जावन हे भायले लोक आमी तांकां सर म्हूण तेंचे पळय वचपाक पडटलें. हे मुद्दे धुनो आसतना हे आयज सरकार हे पळय कितें करता हे आमच्या गोंयकारांक सारके काबार करून उडयतलो. आतां निमणी म्हळ्यार लँड ग्रॅबिंग जाता आनी ते बोटीकारांचे हे आमच्या फिशरमॅनाचे आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅन हे आमचे फिशरमॅन म्हणटा आमचे ल्हानपणी आमचे सदां चलले आसा हे बिजनस फिशरमॅनाले. आज ते तांकां काबार करपाक सोदताय. मडगांवां कोमा वाठारांत शाळा सुटपाच्या आनी भरपाच्या वेळार सदांच व्हडा प्रमाणात येरादारीची कोयणी जाता. ह्या ल्हान वाठारांत जायत्यो शाळा आनी महाविद्यालयां आसात. ताका लागून आपल्या भुरग्यांक इश्कोलाक सोडपाक पालक येतात. देखून येरादारीची कोयणी जावन पालकांचे बरेच हाल जातात. रस्तो अशीर आशिल्ल्यान हो प्रश्न निर्माण जाता. देखून वाठारांत पुलीस तैनात करपाची मागणी पालकांसयत थळाव्यांनी केल्या. Now at Kaumba, and we are at this railway gate crossing. So we have at least 4 to 5 schools in the radius of 200 meters, and all the schools leaving at the same timings. That's between 12:15 to 1:30. And this is causing a lot of nuisance here to come in. Even if you need to pick your child at 12:15, people here are reaching out at 1:30, since there are no police, traffic police here deployed here. No personal traffic personals around here, this area, and people are just moving in any direction
And when the railway gate is closed, there is flow of traffic from 4 directions. Like there are people using even the ground adjacent to the railway crossing and moving their vehicles even from residential areas. So this is causing a lot of problems to even pick and drop children now. And there is no initiative that we see that has been coming up from the now. It's been almost a month that schools have begun, but this is the same story every day. our माहीत जाले का ट्रॅफिक नो ट्रॅफिक पुलीस आणि ते AI कॅमेरा घात म्हणटाय आणि स्ट्रीमलाइन करताय आणि हिंगा आता 1 hour 20 minutes people are stuck here. I think where are the traffic cops here? तो हुया पुलीस हुया रे ट्रॅफिक तुम्ही AI कोत म्हणताय ते तुम्ही AI जर हे पण सारखे कराय मरे AI is not a solution. You have to, cops has to be on the road on the bottleneck. आता इतलो और इतू आता पळय मुखार पळय आता 1 hour 20 minutes we are stuck. लॉयला फाटल्यान तुगेले दामोदर कॉलेजी फाटल्यान मागीर तुमचे आमचे स्कूल आहा ते and it is a big traffic mess. I think you should deploy the people and not allow heavy vehicles also. See, that school is an old topic. School mutta सदांच ते आसतले. It is certain time हे जाता. Certain time स्कूलाचे opening time, स्कूलाचे finishing time. हांव म्हणटा तुमी हुंया हाय, police हुंया हाय. Where is the traffic police? They know there is a problem here at this time. Where are you all? फकत ऑफिसान बसून चलन दिताय. That is not a solution. Solution is to be here. So I am requesting आता कितली parents आहा भुरगीं आहा आनी एक वर गाडयेन भितर. That is my request. सावड्डे वाठारांतल्या जुवारी पुलाचेर लोकांचो जीव सोंपोवपाच्यो घडणुको वाडत आशिल्ल्यान गंभीर हुस्को निर्माण जाला. ह्या घडणुकांचेर आळाबंद हाडपा खातीर पुलाचेर अतिरिक्त सुरक्षा उपाय करपाची मागणी वाडत आसा. हे संदर्भात कुडचडे उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगेच्या उपायुक्ता कडेन गरजेचे सुरक्षा उपाय बेगोबेग चालीक लावपाची शिफारस केल्या. पळया साहेब, तुम्ही पळयलां आसतलें की प्रत्येक गोष्ट जेन्ना हांगा जे सावड्डे पुलार ज्यो घटना घडल्या फाटली 1 वर्सां की लोक जम मारतात आनी खंय तरी थोडे मानसीक तणावा खातीर ह्यो गोश्टी घडटात. पूण थंय खंय तरी ह्या पुलाक सेफ्टी दिवपाची गरज आसा. जी नॅट आसा ते खंय तरी बारल्या मनशाचे विचार चेंज जावंक शकता. आतां तुमी पळयलें आनी जेन्ना जम मारता पयलीं डिपार्टमेंट जे स्टँड बाय आसता आनी रेस्क्यू ऑपरेशनां वयता ते तुमी वयतात. आतां हेका लागून तुमी मुखाल्लीचे जी ऑथॉरिटी आसा हेजे बद्दल कळयलां, कितें केलां, लेटर दिवन ज्यो गोश्टी घडटा हे स्टॉप जावपाक जाय. पयलो म्हणल्यार हो जो ब्रिजा बद्दल तुमी विचारता आमकां सावड्डेचो, तो ब्रिजाचे जे सायड रेलिंग्स आसा तेजी हायट खूब कमी आसा. इजिली खंयचोय एक मनीस इजिली ताजेर थंय चडूंक शकता, एडल्ट मनीस. आनीक दुसरी म्हणल्यार इजी एक्सेसिबली जाल्लो आसा. आतां आमी पळयलो जाल्यार लास्ट 6 म्हयन्याक जर आमी रिकॉर्ड काडलो जाल्यार ही थर्ड केस आमकां हेजी ड्रावनिंगाची जी आमी बॉडी हें केला रिट्रायव. सो अश्यो ह्यो केसीस जायत आसा. फाटले जर 2-3 वर्साच्यो काडल्यो जाल्यार ती 6वी जातली दिसता म्हाज्या हिशोबान. आमी हेजे बद्दल डेप्युटी कलेक्टर सांगेम हांकां आमी एक लेटर केला ऑफिशियली आनी आमी तांकां रिक्वेस्ट केला की जे लायन डिपार्टमेंट्स आसा, जे कन्सर्न ऑथॉरिटी आसा तांकां बेगीच्या बेगीन डायरेक्शन दिवचें की ताका एक हायटेड रेलिंग ज्या हेणे कितें आसा की कोण कचरोय उडोवपाक पावचो ना. आनी सेकेंड म्हणल्यार अश्यो इन्सिडंट लोक जे इजिली वचून जंप करता, एटलिस्ट खंय तरी कितें तरी एक प्रिकॉशनरी मेजर, आमी अशें म्हणटात की 100% कितें जातलें, पूण एज अ प्रिकॉशनरी मेजर म्हणून तेजी खूब गरज आसा. गोंयांत निमाणे पावसान नेटान हाजेरी लायिल्ल्यान शेतकारांनी शेतकी कामांक गती मेळयल्या. पावसाच्या उशिराक लागून हुस्को आशिल्ल्या साश्टी म्हालांतल्या शेतकारांक आतां थाकाय मेळ्ळ्या. तशेंच शेतात परत एक फावट भाताची लागवड करपाची तयारी सुरू जाल्या. पळया हिंग कितें म्हणटाय म्हाका एक सांग, येदी व्हडली धान काल पयर पावस पडला आनी तुगे येदी व्हडली चरो कसो जालो? कसो हांवें 10 दीस शिंपिल्लो बाबा. बांयचें उदक घातलें? खंयचे म्हयने लायिल्ले तुवें? खंयचे म्हयने लायिल्ले? आतां तासवात आयला आमी 4 तारखेर गायला आमी. 9-10 तेन्ना पावस नासलो? ना पावस नासल्यान तुका बांयच्या उदकान हे चोरो काडपा पडलो. आतां ते तुमी रोयतले आनी ही सगळीं गोंयकारां? ही सगळीं गोंयकार बाबा, सदांची भायल्यान हाडपा पडना? ना ही सगळीं आमगे घरची तिंगाची पयसली दुसऱ्या गांवची येताय.
गोमंतक टीव्ही खातीर काणकोणच्यान रिपोर्टर सोयरू कोमरपंत. एमईएस कॉलेज जंक्शन वाठारांतल्या रस्त्याच्या कामाविशीं आमदार आतोन वाज आनी भौशीक बांदकाम खातें, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, येरादारी पुलीस खातें आनी थळाव्या नागरिकां वांगडा जोड तपासणी केली. हे बसकेंत संबंदीत अधिकाऱ्यांक रस्त्याचो प्रश्न सोडोवचे तशेंच म्हयन्या भितर एमईएस कॉलेजीचो वाठार हायवे कडेन जोडपाचो निर्देश दिला. बसकेंत थारायल्ल्या वेळा भितर हो प्रश्न सुटावो जालो ना जाल्यार रस्त्यार देंवतल्याची शिटकावणी थळाव्या नागरिकांनी आमदारांक दिल्या. बोट लागला फंक्शन चालू आहे. अरे तुमचे फंक्शन खंयसून चालू आहे? लोकांचे मेन प्रॉब्लेम असा लोक इझी न्हू 2-3 न्हू लोक कशे वचपाचे? इस्कॉलाची एक बस येना हांगा. डिजिबल भुरगे आसा हांगा घरा कडेन आसा. भुरगीं वचपाचो प्रॉब्लेम मेन प्रॉब्लेम आहा. आमचे सिनियर सिटीजन हांगा प्रॉब्लेमान एकमेकांचे लोटतले आमी हांगा तुकाराम हे सगळी फोडून जाईल न्हू. हे सगळी फोडून जाईल ते रिपेअर करपाक जाय आसली. ते अजूनही रिपेअर करूं ना काय ना 1 म्हयनो जालो. तर हेमी पयलीं तो प्लानिंग बी कांय करूं ना. हा बाबा कशें करपाची ही पायपलायन काडपाची, गॅसा पायपलायन काडपाची ज्वारी काम ज्वारी न्ही. अरे कांयच करूं ना, पायपलायन तशी दवरला. आनी लोक हिंगा सगळी इतलो सपोर्ट जाता. लोक बँकान वचूं मेळना, खंयच्या शॉपाचेर वचूं मेळना. हा आमी आतां लोक पब्लीक तरी आसा ओगी रावले. बाकी कडेन जाल्यार ह्या नाक जाल्यार रोड बंद आनी कितें करताले. कळ्ळें तुका? हिंगा तरी आतां आमी सगळ्या लोकांक समजावन करतले म्हणून आज आमी MLA आपयला. तूं बाबा येवन हिंगा कितें डिसिजन सारकें हें कर आनी कितें क्लियर कर आनी चल. नाजाल्यार आमी हिंगा रोड कंप्लीट. त्रास कितले जाता तुमकां? त्रास भरपूर येवपा वचपाक त्रास जाता. बशी हिंगा सारकी हें करनाय. ह्यो ज्यो बशी आहाय पळय थिंग बस स्टॉपार रावनाय. लोकांक हिंग सोडटाय. त्यो जाणट्यो बायलो हेवटेन वचपाक जायना ह्या वाटेन. हा लोकांक सगळ्यांक त्रास जाता. स्टुडंटांक त्रास जाता. पायपलायन फोडीत म्हणटा ते. पायपलायन फोडीत आसाय. पायपलायन पडटाय, गॅस पायपलायन पडटाय. आनी तेजेर बाबा बेगीन कोण येवन बाबा तें बेगीन केलें. लपडी केले शिवाय चालू करनाय. तुम्ही डिसिजन घेतला बंद करपाक रस्तो 1 महिना. आमी हें जर करनाय जाल्यार आमी डिसिजन घेयला की आमी खऱ्यान सगळे लोक येवन आखो लोक येवन बंद करतात. डिपार्टमेंट आपोवन हांगा डिजींग करपाक जाय. नाजाल्यार ते एकूण पायप पडटा, गॅस पडटा, हय सगळो प्रॉब्लम जायत आसा. आनी लोकांक प्रॉब्लम जाता. फेस लोकांक करचो पडटा. तेका लागून हांवें कॉन्ट्रॅक्टराकूय सांगला, सगळे आमचे ऑफिसरांक सांगला तुमी ऑन द स्पॉट तुमी जेन्ना ते डिजींग करता ते ऑन द स्पॉट तेंका तुमी हांगा दवरा आनी तेन्ना तुमी काम करा म्हणून. आनी हांवें तेका सांगला हांव आमच्या रेजिडेंटचे MS कॉलेजी कडेन हांव तेका रिक्वेस्ट करता प्लीज आमचें जे काम आसा ते हांवें तेका आतां टायम लिमीट दिलो आसा. 1 म्हयन्या भितर तेणें काम करता म्हणून सांगलां आनी ते करून दितले म्हाका दिसता. कित्याक हांव जर फेस करचो पडटा की आमी डेव्हलप कितें करतले जाल्यार आमकां इल्लोसो पासेंस काडचें पडटा. आनी हांव मागता आमच्या लोकां इल्लोसो पासेंस काडा. 1 म्हयन्या भितर ते कितें आहा ते प्रॉब्लम सॉल्व करतले. कित्याक हिंगा जायते आमचे तुमकां खबर आसा जायते एक्सिडेंट आनी जायते जाताले. पूण आमकां सोंपेपण हेंचें कितें जाता मातशें वयर सकयल जालां. पायपलायनी लागून पायपलायन ती हायडीर आसा ती सकयल व्हरपाक जाय. अशी जायती प्रॉब्लम आयिल्ली आसा. तो फेसूय तांकां करचो पडटा. पूण हांवें ते इंस्ट्रक्शन दिल्लें आसा जे डिपार्टमेंट कन्सर्न डिपार्टमेंट डिजींग करता तेन्ना तुमी ते ऑन द स्पॉट हिंगा आसपाक जाय. ताबडतोब वयर सकयल जाता तेन्ना कितें जाता तेन्ना मेंटेनन्स करपाक जाय. तुमचो मेंटेनन्स करना लोकांक प्रॉब्लम जाता न्हू. हें जावपाक जायना. जाता तितले बेगीन आमी हें काम करपाक वागता आनी आमी लोकांक बरे भाशेन हे आमचे जे फ्युचर कितें आसा ते बरे भाशेन लोकांक मेळचें आनी लोकांक बरी वे मेळची म्हणून हें आमचें काम चालू आसा. SIR प्रक्रियेंतल्यान जांची नांवां भायर आयल्यांत ती नांवां परत फॉर्म 6 वरवीं रोलाचेर आस्पावन घेवपाक सुरवात जाल्या. देखून ह्या बाबतींत कोणाकूय जर कसली अडचण आसत जाल्यार तांच्या खातीर खासा काँग्रेस पक्षान एक हेल्पलायन नंबर जारी केला. जांकां मजतीची गरज आसा तांणी 7875833833 ह्या फोन क्रमांकाचेर संपर्क करचे अशें आवाहन आमदार कार्लोस फेरेरान केलां. आजचो प्रेस कॉन्फरन्स आमी घेतात कित्याक आमी एक हेल्पलायन लॉन्च केला काँग्रेस पक्षांनी. SIR जालो तो ते प्रमाणे लोकांचे नांव डिलीट जाले वोटर लिस्टाचे. थोडे नांव डिलीट जाले ते मेलिशियसली डिलीट केल्ले. थोडे ऑपोजिशन पक्ष आनी स्पेशली BJPचे BLA पासून लिस्ट दिल्ले लोकांचे नांव काडपाक हांव तें दाखयतलो.
आनी आमचे लोकांचे नांव डिलीट जालो आसात. तिसरे की आमचे लोकांचे नांव काडले ते थोड्या लोकांनी अपील गायल्लो तो कलेक्टरान अपील अलाव केलो तो ते अपीलाची ऑर्डर आयली तेगे नांव रिस्टोर करूंक जाय म्हणून इलेक्ट्रल रोलाक. आनी हांवें आयकलां की ERO आसात ते त्रास कोत्तात लोकांक आनी हांव तेजे पासून उलोवपाक वयता. पयले आमचो एक हेल्पलायन तो हेल्पलायन आमी नंबर हांव तुका सांगता 7875 833833. रिपीट करता 7875 833833. सो हो नंबर हांव धाडटलो तुमकां. सो दीस वील बी द हेल्पलायन. हो हेल्पलायन ओन्ली फॉर WhatsApp मेसेज धाडपाक. मागीर ते मेसेज आयली तेन्ना आमी डिस्पर्स करतले खंयचे रेलेवंट बूथ कोणाक लागता आनी ती टीम मागीर तांकां कनेक्ट करून तांकां आदार दितले. आवाज गोंयचो बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटिन लायव्ह. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो महत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळीं 11 आनी 12 वरांचेर. आवाज गोंयचो बुलेटिन लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दर दिसा दनपारच्या 1 वरांचेर गोमंतक TV